아무려의 무람카 무르갸루차 이포비드 미사치 비리도야 오르바루람 친구리 깔사 아에두카 비다 고토디다가 오르바루람 친구리 깔사 아에두카 비다 고토디다가 아미졸라도 Deus por vida Divun puro moganai leão yavera Ai korki kol karsayam chitoya Diudukaik mogazono moska Ai korki kol karsayam chitoya Diudukaik mogazono moska सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां जेजू तुमकां करपाक आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या झेवियर गामान रिती नवाज हांच्या उत्मे पासत आनी दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या पेद्रू जुआंव रॉड्रिगीस हाच्या उत्मे पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया आंजेला फेर्नांडीस बरी भलायकी पासत मागूंक लायता अनन्या दारवडकर हें 12 वर्सांचें भुरगें किडनी फेलियर जावन तेची आतां सर्जरी आसा कितें भशेन मागुया ह्या भुरग्या पासत देवान ताका पेकोणेचो हात लावंक आनी ताका वाटावंक जोस्फीन रॉड्रिगीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता नाकेली जोकी पेरेरा देवसो ग्रान फ्रांसीस फेर्नांडीस दाबोली पियेदाद गामा एलेगांजा जॉन डिकोस्टा आल्टो दाबोली सेलेस्टिना थॉमस बिहाइंड एनएसडी रोजी आल्वारिस रेजिना मुंदी राफाएल फेर्नांडीस आल्टो चिकाली पी चिनबोसाल ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मायचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया इज्रायल आनी हेर देशां मदें ह्या दिसांनी जें झूज पेटलेलें आसा तें बेगीनूच सोंपूंक तें आनीक मुखार वचना जावंक शांती जावंक मागुया जी कोण जखमी जाल्यांत तांचे पासत मागुया जे कोण सोंपून गेल्यात ह्या झुजान तांचेय पासत तांच्या गोराब्यां पासत मागुया तेच बरोबर मागुया आमच्या सगळ्या गोंयच्या लोकां पासत आनीक गोंयच्या पर्यावरणा पासत सीजन ऑफ क्रिएशन वीक आमी भितर सरल्या आमचे दिओसिसीन हें सुमानभर आमच्या रचनेचो काळ आमच्या गोंयचे दिओसिसीन आमी मनयता तेन्ना आमची सगळीं पर्यावरणाची दायजां आमचे दोंगर आमच्यो नदी आमचीं झाडां पेडां आमचीं जनावरां हांकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण आनी ती सांबाळूंक राखूंक आमकां जण एकल्याक जागोय म्हूण देवा लागीं मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचेय सोबे आसूं हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचे एकाकृतीक उलो मारून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता जाण चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध हे पासत भाग्यो सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून मागता
सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक सोमिया काकूत कोर Somia kakut क्रिस्ता काकूत कोर Krista kakut सोमिया काकूत कोर Somia kakut प्रार्थुया आज पवित्र सभा बागेवन जेरोमो यादनीक आनी दोन शास्त्रियाचो ग्रास करता. देवा आमच्या मोगाळ बापा बागेवन जेरोमाक तुज्या यादनिकाक पवित्र पुस्तकाची गोडसाण तुवें चाकून दिली आनी ह्या तुज्या उतराचो कुतकुतीत मोग ताच्या काळजांत पेटयलोय. हेंच तुजें उतर जावं आमचे बुकेल्ल्या ओतम्यांक सुबाम पोसोन आमच्या तानेल्या काळजाक जिवें उदक आमचे जिणेच्या रस्त्याक पोरजोळीत उजवाड हें आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूत चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. जॉबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. एका दिसा देवाचे पूत आयले आनी सोरेस्परा मुखार हाजीर जाले. तांचे मदलो एकलो सैतान आसलो आनी सोरेस्परान सैतानाक विचारलें, तूं खंयतावन आयलाय? ताणें जबाब दिलो, हांव संवसारान हेवटेन तेवटेन भोंवडे मारून आयलां. तेन्ना सोरेस्परान ताका विचारलें, जॉबाक म्हज्या सेवकाक तुवें देखलाय? ताचे असलो संवसारांत आनी कोण ना. बरो आनी प्रमाणीक मनीस तो देवाक भियेता आनी वायटाक पाट करता. सैतानान जबाब दिलो, पूण जॉब बेश्टोच देवाक भियेता. ताचे भोंवती आनी ताच्या घरा भोंवती आनी सगल्या ताच्या भाटां विटां भोंवती तुवें एक दुरीग बांदूंक नाय? तो कोत्ता तितल्याचेरूय तुवें आशिर्वाद घालाय आनी सगलो गांव ताचे हिणांनी बोरोन ओत्ता. तुजो हात विस्तारून ताचे ग्रेस्कायेक बोट मात लाय आनी तो तुज्या तोंडार तुका शिराप घालता वो ना तें पळय. सोरेस्परान सैतानाक म्हणलें, ताची सगली ग्रेस्काय तुज्या आदीं करता, पूण ताका मात हात लावं नाका. आनी सैतान सोरेस्परा सोरशिल्लो खोडसरलो. जॉबाच्यो पूत धुवो आपल्या व्हडल्या भावाच्या घरा जेवताल्यो आनी सोरोप येताल्यो ते दिसा जॉबा फुडें एक निरोपी ताका सांगूंक आयलो, तुजे बैल जोताक बांदलोले आसले आनी गाडवां ताचे बोगलेत चलतालीं. तेन्ना साबियांनी लोकान तांचेर गुरी घाली आनी ताका सगल्यांक उबारून व्हेलीं आनी सगल्या तुज्या चाकरांक तांणी तोरसादीं जिवेशी मारले. तुका ही खबर हाडूंक हांव एकलोच वाटवलां. तो सांगून सोंपयता थंयच आसता आनीक एकलो निरोपी पावलो. ताणें सांगलें, स्वर्गांतल्यान देवाचो उजो पडलो आनी तुज्या मेंढरांक आनी राखड्यांक लासून उडयलीं. तुका हें कळीत करूंक हांव एकलोच वाटवलां. ताणें सांगून सोंपोकूच नासलें. आनी एक निरोपी पावलो. ताणें सांगलें, कालव्यांनी लोक 3 जोमांनी आयलो आनी तुज्या उंटाचेर गुरी घालून तांकां घेवन गेले. तुज्या चाकरांक तांणी तोरसादीं जिवेशी मारले. तुका हें कळूत करूंक हांव एकलोच वाटवलां. तो उलयता थंयच आसता आनीक एकलो निरोपी पावलो आनी ताणें सांगलें, तुजे पूत आनी तुज्यो धुवो आपल्या व्हडल्या भावाच्या घरा जेवतालीं आनी सोरोप येतालीं तेन्ना ओचीत ओरोण्यांतलो कोर वारो सुटलो आनी घराच्या चारूय कोणशांचेर मारलो. आनी अशें तें घर त्या
तरणाट्याचें शेवटोन पडलें. ती मेली म्हूण तुका कळीत करूंक हांव एकलोच वाटवलां. जॉब उठलो. ताणें आपलें आंगावळें पिंजलें आनी तकलेचें केंस तासलें आनी जमनीर सरपटून ताणें देवाक भोजलो. ताणें म्हणलें, म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतलो हांव विंगडो भायर सरलां. विंगडो परतून वेतलो. सोरेस्परान दिलें, सोरेस्परान काडून व्हेलें. सोरेस्पराचें नांव व्हड जावं. हे सगल्या विघ्नाक जॉबान पातो करूंक ना. ना म्हूण देवाक कसलोच अपमान करूंक ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, सोरेस्परा म्हाका कान दी. म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. म्हणुया, सोरेस्परा म्हाका कान दी. म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. सोरेस्परा बऱ्या काळजाची मागणी आयक. म्हजें प्रार्थन आयकून घे. म्हजे विनवणेक कान दी. म्हज्या ओंठाचेर फोट ना, लोबाडी ना. जबाब, सोरेस्परा म्हाका कान दी. म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. तूं म्हाका दितलोय फावो तो निवाडो. सोतें तुज्या दोळ्या मुखार उक्तें. म्हज्या काळजाचो ताव घे. रातचो म्हजी चवकशी करूंक ये. म्हाका कोसाक लावून तपासून काड. म्हजें कितेंच वायट तुका मेळचें ना. जबाब, सोरेस्परा म्हाका कान दी. म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. हो पळय हांव आसां. तुका उलो मारतां. तूं म्हाका जाप दिताय देवा. म्हाका कान दी. म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. तुका शेरोणां येतोल्यांक तूं निवारताय. तर तुजो व्हड मोग आतां सोबे माजार दाखय. जबाब, सोरेस्परा म्हाका कान दी. म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. मनशाचो पूत चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडणी पासत दिवंक आयला. Alleluia, 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 Survispo तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोबे आसू. Luca pormoni Gesù Cristace शुभ वर्तमा. महिमा तुका सोम्या. आपणा मदें कोण व्हडलो जाय ते विशीं शिसां भितर एक प्रश्न उप्रासलो. पूण तांच्या मनांत घोळटाली ती चिंतना पडून जेसून एका भुरग्याक धरून हाडलो आनी ताका आपले कुशीक उबो करून तांकां म्हळें, जो कोण ह्या भुरग्याक म्हज्या नांवान घेता तो म्हाका घेता आनी म्हाका घेता तो म्हाका धाडला ताका घेता. कित्याक तुमां सोमेस्तां भितर जो धाकटो कोण आसा तोच सगळ्यां परस व्हडलो. जुआवान उलोवन म्हळें, गुरुजी, आमची सांगात ती तुजो पाटलाव करिना तसल्या कोण एकल्याक तुज्या नांवान देंवचार काडटा आसतना आमी देखलो आनी ताका आमी मोना केलो. आनी जेसून ताका म्हळें, ताका मोना करिनाकात, कित्याक तुमची राड ना तो तुमच्या बागा आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने.
वखाणी तुका क्रिस्ता. तुमचे परस सोमेस्तां भितर जो धाकटो कोण आसा तोच सगळ्यां परस व्हडलो. बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमकां सगल्यांक व्हड जावची खुशी आसा. आमच्या जिवितांत आमकां पदवी जाय. आमच्या जिवितांत आमी सगलीं ह्या संवसारांत जियेतना आमकां सगल्यांक मान जावं, आमकां सगल्यांक दुसऱ्यांनी बरें म्हणलेलें जाय. कोणाक आमकां नाका? आमी संवसारांत जियेता आसतना आमकां तर कोणूय म्हणीत तुका हांव वळखना, कोण तूं अशें म्हणलें जाल्यार आमकां जायते फावटी दुखता. पूण आमकां तर म्हणलें हांव तुका वळखता, तूं ह्यो वस्तू करता, हे पदवेर आसा, ही जुट्टी तूं सांबाळटा, ह्यो अधिकार तुका आसा, सगल्यांक आमकां बरें दिसता. आनी आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी हें आयकता तेन्ना आमकां सगल्यांक बरें देखून आमी तें उदीक आनी उदीक पदवेन भरता. इतलेंच न्हय, स्तोत्रान आमकां मेळटा. देवूच पयले सुवातेर मनशाक, बाबा भयणीनो, स्तोत्रकार अशें बरोवन म्हणटा, मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्या, आदावाचो पूत कोण तुवें ताची पोरबा करच्या. तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सोकला दवरलाय, म्हणणेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. म्हणजे म्हणणेचो आनी तेजाचो मुकूट आमकां सगल्यांक जाव. आनी ह्यो म्हणण्यो आमी घालता तेन्ना आमकां दिसता की ते आमी व्हडले मनीस ह्या संवसारांत. हे संवसारी व्हडपण चड एकलें आमचे मदें ही आस आमचे भितर आसा ती आमकां उडून वता. 19 दिसा काय बरें म्हणटा, तुमी तुमचे भितर भासाभास करतात, कोण व्हडलो, कोण जेजूस लागशिल्लो शीस, कोण ताचो पाटलावदार खरो. ही भासाभास करता तेन्ना तुमी तुमचे मदें ह्या भुरग्या सारके जावचे, जो कोण ह्या भुरग्याक म्हज्या नांवान घेता. म्हणजे सगले खालतीकायेन तुमी जेन्ना म्हजो पाटलाव करतात देवा मुखार तुमी व्हडले. इतलेंच न्हय, मुखार तो म्हणटा, जेन्ना म्हज्या नांवान कोणूय तर देंवचार काडटा, बरी खबर परगट्टा आनी म्हज्या नांवान सगलें बरेंपण टोकुता, ताका तुमी मना करिनाकात, आडायनाकात. कित्याक शीस ताका येवन म्हणटा, गुरुजी आमी एका मनशाक पळयलो अशें करता तो, आनी आमी किरीत भाशेन ह्या मनशाक पळयलो तेन्ना ह्या मनशाक आमी मना केलो. म्हणटकूच गरज जेजू म्हणटा, हो मनीस म्हज्या आड ना, म्हज्या भागा आसा. कितें दाखोवंक सोदता? घडीक आमचे मदें आमी जायते फावटी म्हणटा, हो मनशान जायतें बरेंपण केलें, ह्या मनशान जायती सेवा चाकरी केली, ह्या मनशान दुसऱ्यांक जायतें आपली गिरेस्तकाय वांटली, ह्या मनशान बऱ्यो करण्यो केल्यो. पूण कोटा अशें आमी म्हणटा, कित्याक तो क्रिस्तांव न्हय. भयणीनो, गरज ना की हो मनीस क्रिस्तांवूच आसूं. क्रिस्तांवां परस दुसरे हो क्रिस्ती भाव आमचे बरे जियेतात. तांचे मदें हें स्वताचें बी आसा, तांचे मदें देव ह्या संवसारांत जियेता म्हूण ते पातयेवन आपलें जिवीत सारतात. असले मनीस बाबा भयणीनो सुभागी. असले मनीस देवाचें राज विस्तारूंक वावुरतात तेन्ना आमी तांचे सहकारी जावंक गरज. कांयचे दिसाक आमकां करपा मागुया. देवाचें उतर आमकां येता तेन्ना तरेकवार भासांनी येता, तरेक जिन्सां भासांनी आमकां तें उत्सायता. जिन्सां भासांनी आमचें तें ह्या संवसारांत जिवंक आमकां आव्हान दिता. हे देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत माळून हाडूंक देवाक मानता ती वस्तू आमी करूंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. दाना तयच्या वेळार आमी गायन घेवया. C26 पेज नंबर 39. C26. Sognam Gesù di Bologna.
मोशा बाबूने मोशान तुमचे बलिदान सूर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानकाने मोहिमे आमच्या आख्खे पवित्रच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेऊ. भोव मोठ्या देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा वागयून जेरोमाची देख घेवन तुजें उतर कारसान बाळगून आनी मोतीन नियाळून सोडवणीची बोली तुका भेटूंक आमी दिसान दीस ओदीक आयती जायशें कोर. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. तुमचेय सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करू. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाचे देवा सर काड्यान सोता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेरोम तुज्या भक्ताच्या मनाक किरीत भाशेन ही परब आमी समोरमूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यावून जिवीत आमकां दिता. ताची शिकोण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ स्वर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. ओ स्वर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुसाने मनाची परपरा ओळी रोवेरा कसोरी सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोगतीपणे उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन्न देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक सिमांव आमच्या आदारी गवड्याक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मता आनी सर काडीत तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा
सोर बोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बाबा संख्येच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे राज चमकाय, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पळय दिवं नाका, पूण वायटांतली सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आण्या आमी बरोवशान ओतरेकतांव, तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजफुटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जे खुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान रासूर चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळ्या माई मोगान एकामेकाक शांती दिवी. देवाचे शिळे संसाराचे पाप कट्टे आमचे काकट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप कट्टे आमचे काकट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप कट्टे आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगले आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना, पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन घेवया D38 पेज नंबर 68. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमच्या काळजांत रावूं सोमिया जेजू आमच्या काळजांत रावूं बाप्पा कोण देखून आयलो आमचे सारको बोरी सरोय सासना तुझे येवजण जाले आमचे मोले बिराड करचे बाप्पा कोण देखून आयलो आमचे सारको बोरी सरोय सासना तुझे येवजण जाले आमचे मोले बिराड करचे सोमिया जेजू आमच्या काळजांत रावूं सोमिया जेजू आमच्या काळजांत रावूं मनशा सोयबान कांती जालोय चक्रार उपदेश्टी पडलोय आमची पातकां काडून वयताय शांती तुजी आमकां वाडटाय मनशा सोयबान करतो चालूय चक्रार उपदेश्टी पडलोय
आमची पातकां उडयताय शांती तुजी आमकां वाडटा सोमिया जेजू ये आमच्या काळजांत रावोके सोमिया जेजू ये आमच्या काळजांत रावोके तुझी उतरां म्हाका मेळ्ळी आनी ती हांवें गिळ्ळी तुजें उतर जालें म्हजो आनंद म्हज्या काळजाचो संतोश कित्याक सर्वेस्परा दोतोरांच्या देवा तुजो म्हूण म्हाका नांव घालें प्रार्थुया सासणाच्या देवा बागेवन जेरोमाच्या समारंभा सुमयार तुज्या उतरान आनी तुज्या पुताच्या मासा रोगतान तुवें आमकां बापाय मोगान पोसली ह्या पोसणा वरवीं तुजें उतर भोक्तीन मनान घेवंक आनी ताच्या परमणे ह्या संवसारांत आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां सुडसुडीत कर अशें सासणाच्या जिविताक आमकां सलामती पावय हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदाद दिवं बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन वचून क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे ओडोवकार मागणें सगळीं बरोबर सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा काळाकाळी तूं मनशाक आपयताय आकारताय आनी पाठयताय बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या आपोण्या आनी मिसांवां पासत आमी तुका आदीक वाचता तुज्या पुताच्या कुसाचेर नदर तिरावन ताचें मन बदलप जालें संवसारी मान सोडून मिस्योनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक पुरगुटना जालो ताच्या वेलिकेची दोबाशीक दाखोवणीक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्सा आमी तयार जातना पवित्र कुसाच्या बळान आमचो एक चार तिराय तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशुद्धीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिरीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उसवाडाय अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन संवसाराक बरवंसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बिवून पुरगुटणारा आमकां गो आमेन शेवटाक आमी गायन घेवया F21 पेज नंबर 95 F21 आयकोल्या उतराच्या उसवाडा संवसारांत आमी वचूंक जाय जिविताच्या उंड्या पोसनात संवसारांत आमी वचूंक जाय एका मोगान आमी वावरतात सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या सासणाच्या जिवितांत वाडली तूं आमकां सांबाळून दवरिया एका मोगान आमी वावरतात